दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumiyen Jezu, hoglap tuka sumiyen Jezu. Jezu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज नोव्हेंबरची तारीख 5. आमी आज नियाळूंक वेता 31वो आयतार सादेकाळाचो 31st संडे इन ऑर्डिनरी टायम. एक घडीभर मागया. सर्वेस्वर बापा अगणित काकुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता नियाळच्या ह्या वखदां सुवार्थेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर. ही सुवार्थ आमकां कुडीची भलायकी, मतीक समाधान हाडून दी, मात्र नैसर्गिची जाणवाय आमकां फावो करून दी. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान अभिषेक कर आनी आमची पिडा शेडा पयस कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेवया मोगाचें आमी आयचें वाचपां मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आवास्वर 1 ओळो 14 तावन आवास्वर 2 ओळो 2 8 तावन 10 पर्यंत. Malachi chapter 1 verses 14 to chapter 2 verse 2 then 8 and 10 8 to 10. हांव एक वडो राई उलयता तो धडबारांचो सर्वेस्पोर आनी राष्ट्रांमध्ये म्हजें नांव भिरांत उपसयता आनी आतां ह्या जाकानो हो आदेश तुमच्या खातीर. तुमी तो आयकना जाशात जाल्यार म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक तुमी निर्धार घेना जाशात जाल्यार उलयता तो धडबारांचो सर्वेस्पोर. हांव तुमचेर शिराप घालतलो आनी तुमच्या आशिर्वादांक शिरापतलो. खरेंच हांव शिराप घालतलो कित्याक तुमचे मदलो कोणूच असलो निर्धार घेना. पूण तुमी वाट सोडून गेल्यात आनी तुमचे शिकोवणे वरवीं जायत्यांनी आदलोन पडोवंक तुमी कारण जाल्यात. लेवीचो करार तुमी बसठायलो. उलयता तो धडबारांचो सर्वेस्पोर. तुमी म्हज्या वाटांनी सोलूंक नात आनी तुमी शिकोवण दितना पक्षपात केला देखून हांव तुमकां सगळ्या लोकां मुखार हलके आनी किरकोळ करतलो. आमकां सगळ्यांक एकच बाप आसा न्हय? एकाच देवान आमकां रचल्यान न्हय? तर आमच्या पुर्वजांचो करार बसटोवन तुमी कित्याक एकामेकाक विश्वासघात करतात? अंतर्गीत श्लोको. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. किर्तन 131 Psalm 131. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना, म्हज्या दोळ्यांनी उडविकेची दिश्टी ना. वडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना. म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हांवें घालूंक ना. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. आवयच्या हरद्यार न्हिदलेल्या दूद सोडलेल्या बाळशा बरी म्हजें काळीज शांती समाधानान जियेता. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. ए इस्रायेला, सर्वेस्पराचो बरवसो दवर. सर्वेस्पराचेर बरवसो दवर आतां आनी सदां सर्वदां. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सांपावलून तेसालोनिका बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप आवास्वर 2 ओळो 7 9 आनी 13. 1 Thessalonians chapter 2 7 to 9 and 13. भावां भयणीनो, आमी बोळे जावन तुमचे मदें आसल्याव इतली मोगाची तुमी आमकां जाल्यात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्ता मात्र न्ही, आमचो जीव लेगून वांटून दिवंक आयते जाल्याव. भावां भयणीनो, आमच्या वावंटीचो आनी मिनतेचो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगटतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हणून दीस रात आमी काम करन आसल्याव देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा.
आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुम्ही आयकल्ल्या वेळार मनशांचें उतर कशें तुम्ही ती मानून घेवंक ना. बगार देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच ताचें आनी तोच तुमच्या बावार्थ्या मदें आपलो वावर चलयता. सर्वेस्पराक जय जय. तुमकां आसा बाप एकलोच, तो आसा सर्गी. तुमकां आसा मेस्त्री एकलोच, तोच क्रिस्त. सर्वेस्पराक जय जय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अवस्वर 23 ओळ 1 ते 12. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 1 to 12. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिष्यां लागीं उलोवन म्हणलो, शास्त्री आनी फारिसेव मोइशेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सकट तुम्ही करा आनी ते शिकयतात तें तुम्ही पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुम्ही करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवंक तांकां नातले भोरे बांदून मनशाच्या कांदार ते चडयतात. पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून आलयनात. सोर आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेलो विंचणारी उतरांच्यो चामड्या पाट्यो ते रोवन रोवन करीत वेतात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनागोग सभेन मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सलांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणी राब्बी म्हणून उलो करचे नाका. कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी सुमेस्त एकामेका बाबाव. संवसारान कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणी म्हणचे नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जाय. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाचे भाव भयणीनो, आयच्या तिनी वाचपाचो संदेश आमी एका उतरां दिवचो जाल्यार जेजून सांगलें उतरां निमाणें. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. आमी देवाच्या राजाची भुरगीं जावन आसाव. देवाच्या राजाक आमकांच आमी तयार करता. देवाच्या राजाक आमी तयार करतना आमी ह्या संवसाराच्या नदरे प्रमाणे जिवोवचें न्ही. इंग्लीश भाशेन सांगतात देवाच्या राजाचे मुखेली ते तांचे जिवीत एक एग्जाम्पल जाय. लीडर शूड लीड बाय एग्जाम्पल. न्ही ह्या संवसाराच्या नदरेंत आसच्या बरी न्ही. त्या खातीर आज जेजू आपणाच्या सुवार्थेंत स्पश्ट जावन सांगता सर्गाच्या राजाक वचूंक जाय जाल्यार ह्या अमेरिका जाय जाल्यार आनी ते आमकां प्राप्त जाय जाल्यार आमी कितें करीत जाय. आनी आयच्या आमच्या ह्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू सांगता शास्त्री आनी फारिसेव मोइशेच्या बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें तुमी करा, शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक तांचे जिवीत कितें ते सांगतात या शिकयतात तशें ना. सबार आमकां सर्वांक याजकांक रिलिजियसांक मुखेल्यांक या आमकां कथोलिकांक पंथावहान ह्या प्रवाचकांक बोधन करूंक या प्रवाचन करूंक सुलभ. ते प्रवाचन केल्लें पाळूंक बरीच कश्ट आसात पूण पाळी जैस. त्या खातीर सांगता लीड बाय एग्जाम्पल. आमची भुरगीं आवय बापून सांगची उतरां मात्र पळयनात, आवय बापूचें जिवीत पळोवन भुरगीं वाडटात.
एक ह्या जाग बिरगज कुटुंबान लोक ताची उतरां या ताचें देणे मात पळयनात, ताचें जिवीत, ताचें एग्जाम्पल म्हळ्यार ताणें दिवचें उदाहरण, ताचें जिवीत पळयतात. तशेंच ह्या संवसारांत ती व्यक्तीची उतरां आनी जिवीत ताळ पडना जाल्यार तसलें जिवीत एक जिवीतच न्हय, मुखेलपणूच न्हय. मुखेलपणाचें दगलबाजी करूंक न्हय. Leadership is given not to cheat others, but treat everyone with love. सगळ्यांचो मोगान सेवा करूंक, मात्र न्ही खलतेपणान सेवा करूंक. कित्याक सर्गा राजाक आमी भितर वचत जाय जाल्यार आमचें थंय कालतेपण ना जाल्यार, तें कालतेपण ह्युमिलिटी तें ना जाल्यार आमी सर्गा राजाक येवंक जायना. त्या खातीर जेजू सांगता हे शास्त्री आनी फरिसेव कितें करतात, ते कितें करतात की म्हळ्यार जड आनी वोवंक तांकां नातले बरें बांदून मनशाच्या कांदार ते सडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून लायनात, हालयनात. म्हणजे कितें दुसऱ्यांचेर भर घालतात, वचें घालतात. तांकां निजावन आनी सुटकेची सुवार्थ दी जाय आसली, हे वचन तांचे वयर घालते आसात. जोबरो तांकां ते मजत दिनात. सोर आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. ऑटोमॅटीक एक याजाक जोबरो एक सुवार्थीक ताणें कितें केलां भायल्या रितीन पळयतात. काल बांदपा बांदल्यान गी, काल इस्कॉल सुरू केलां गी, हें सक्कड पळयतात. शिवाय अत्मीक रितीन ताणें कशें बांदून हाडलां आनी अत्मीक रितीन लोकांक तो एक उदाहरण, एक आदर्श जाला गी, तें गरजेचें. कित्याक सर आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय आनी आपणाक होगलीक दिवंक जाय अशें आसोंक नजो. हें फारिसेवाचें आनी शास्त्र्यांचें मौन जावन आसलें, या तांचें जिवीत जावन आसलें. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो वेसणाऱ्यो उतरांच्यो सामड्या पट्यो त्यो रुंद रुंद करीत वेतात. आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. म्हळ्यार कितें आपणाचे ड्रेसान ते फारिसेव म्हूण शास्त्री म्हूण दिसोंक पुरो, पूण काळजान ते दिसोंक जाय. आज वस्तू उर्सोमा गरजेचें, पूण काळीज ताचेवन व्हरतें गरजेचें. आनी फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनोगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालान लोकान तांकां सलाम केल्यार रब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खोशी. जेजू सांगता ते कितें करतात ते नांवां खातीर करतात, देवा खातीर करनात. तर आज आमकां एक लिसांव देव जेजू आमकां शिकोवणें सांगता, कितेंय करताय म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, नांवा खातीर न्ही देवा खातीर कर. कित्याक देवाची खुशी तूं जारी कर आनी संवसाराची खुशी पाळूंक न्ही, बगार देवाची खुशी. त्या खातीर सताचो आत्मो आमकां देवान पाठयला. तो सर सता आमकां शिकयता म्हणून जेजूचो ह्या आमच्या जुवांच्या वांजेलान सांगता. पूण तुमकां कोणी राब्बी म्हणून या बापा म्हणून मेस्त्री म्हणून उलो करचें न्ही. म्हळ्यार जेजू कितें सांगता की म्हळ्यार हे टायटल आसात पळया, हें टायटल तुमकां गरजेचें न्ही. तुमकां गरजेचें कितें की म्हळ्यार तुमकां गरजेचो क्रिस्त. तुमकां रब्बी एकलोच, बाप एकलोच आनी मेस्त्री एकलोच तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. बाप सर्गीचो बाप जावन आसा. म्हणजे सांगता तुमी ताची भुरगीं, ताची सेवकां जावन आसात. ताका तुमी विधेय जाय सोडून तुमी जुलम दाखोवचें, मतलाबी जावचें, अधिकार दाखोवचें हें तुमचें जिवीत जावंक नजो. पळय आमकां हर एकल्याक पंताव आनी एक चॅलेंज हें लायफ, क्रिस्तांव लायफ. कितलो खालतो जाता तो वर्तो जाता, कितलो वर्तो जाता ताका देव खालतो करता. बायबल आमकां सांगता पळया. त्या खातीर जेजू सांगता तुमच्या भितरलो जो कोण चड वर्तो ताणें तुमचो साकर जायचोय. तितलें सुलाभ ना. जेजून दाखयलें, पांय 200 वरी दाखयलें कशें साकोर जायचें की म्हणून. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ओडवीकाय ताका देव कालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. त्या खातीर आज कितें गरजेचें कालतेपण. कालतेपण खंय आसा? तूं खंयच्या ह्या अधिकारार आसत तर कालतेपण तुजेर आसा. तूं खंय गेल्यार यशस्वी जातलोय, देवाची कृपा तुजेर आसतली. त्या खातीर देव आयच्या पयल्या वचपांत थंय ह्या साकांक तो खंडन करता. खंडन कित्याक करता की म्हळ्यार
ते देवाची वाट सोडून तांच्याच वाट्यान आसात. देवाची शिकोवण सोडून तांचे शिकोवण ते शिकोवन आसात आनी ते पक्षपात करते आसात आनी लोकां मुखार देवाक मेळची महिमा ते तांकां मेळचे बरी करते आसात. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, ते देव सांगता कितल्या कठिणायेन सांगता, तुमकां शिराप घालतलो, आशिर्वादांत शिरापतलो आनी हें सक्कड. कित्याक तुमी कितें केलां? लेवीचो करार तुमी बसटायला. म्हळ्यार देवा लागीं केल्लो करार म्हणजे बायबलांत आमी पळयल्यार द्वितीय नियमांत 20व्या आवास्वरा निर्गमनांत तुमी पळयल्यार देवदा उपादेश दिता आनी तशेंच द्वितीय नियमांत 28 आवास्वर वाचल्यार हे उपादेश पाळना जाल्यार ताच्या फाटल्यान शिराप आशिर्वादांनी कशें ते ऑटोमॅटीक येतात गे म्हूण आमकां थंय बरोवन आसा. म्हळ्यार आमी केदाळा बरें करतना ताचे वयर आशिर्वाद आसा, आमी बरें करना ऑटोमॅटीक ताच्या फाटल्यान शिराप आसात. थंयच्यान आमी भायर येयत जाल्यार आमी देवाक विधेय जाय, देवाच्या वाटेन आमी चलत, आमी आमकांच कालती करी जाय. आनी तो सांगता पळया, आमकां सगळ्यांक एकच बाप आसा न्ही. जेजूय तेंच सांगता, एकाच देवान आमकां रचल्यान न्ही. तर आमच्या पुर्वजांचो करार बसटोवन तुमी कित्याक एकामेकाक विश्वासघात करतात? त्या खातीर तुमी विश्वासघात करिनाकात, देवाक नगार करिनाकात. देवान तुमकां ह्या संवसारान मिसांव दिल्लें, तें मिसांव तुमी बेसांव जावन परिवर्तन करूंक आसा आनी लोकांक तें मिसांव तुमी दिवंक आसा. न्हय तुमचें मिसांव तें देवाचें मिसांव. न्हय तुमची सुवार्ता ती देवाची सुवार्ता, उतराची सुवार्ता. देव कितें सांगता तें तुमी दिवंक जाय. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमकांय एक जागवण ह्या वाचपा देव दिते आसा. हाच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें, तुज्या मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. कित्याक किर्तनकार आमकां सांगता, सर्वेस्पराच्या मुखार आमचो गर्व दवरून आमी फायदो ना, आमची वडविकाय दवरून फायदो ना, वडपणाचो रस्तो दवरून फायदो ना. त्या खातीर म्हाका जायना तसल्या कार्यांक हात घालनी फायदो ना. पळय ते पयलें चरण, सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गर्व ना, म्हळ्यार तो खालतो जावन मागता. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची दिश्टी ना, वडपणाचो रस्तो हांवें दवरूंक ना, म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हांवें घालूंक ना. त्या खातीर आज आमी विचारूंक जाय, म्हज्या काळजान गर्व आसा गी, म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची दिश्ट आसा गी, वडपणाचो रस्तो हांवें धरून बसलां गी, या म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हात घालून हात उलपावन खाण गेल्यात की. सर्वेस्पराक सांगतना हर एक कोडू जावन परिणाम जातले. बायबल आमकां सांगता, तुवें तुज्या सर्वेस्परा देवाक सांडल्या वरवीं हर एक तुका कोडू जावन वायट जावन परिणाम जातले. खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. किर्तनकार म्हणटा, आमचें काळीज आमी शांत आनी थंड करून दवरी जाय. आवयच्या हृदयार न्हिदलेलें दूद सोडलेल्या बाळशा बरी म्हजें काळीज शांती समाधानाची येता. हे इस्रायला सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरप. आतां आनी सदां सर्वदां तुजो बरवसो कोणा थंय आसा जाय? सर्वेस्पराचेर आसा जाय. सर्वेस्पर देवाक सांडी नाका, सर्वेस्पर देवाचो मोग कर, सर्वेस्पर देवाची आज्ञा पाळ, आशिर्वादीत जातलोय. सा पावल आमकां सांगता, तेसलोनिका घरा बरयल्ल्या पत्रांत आमी ताजें वाचप दुसऱ्या वाचपांत ह्या आयतारांनी आयकता हांव. तो सांगता, आमी सुवार्थ परगट करतना तुमकां कोणाकी आमी एक वजें जावं ना. एक सुवार्थीक दुसऱ्यांक वजें जावंक नजो आनी वजें दिवंक नजो. जेजू कितें म्हणटा? वज्याक हात लायनात. कित्याक आमी कोणी वी शूड नॉट बिकम बर्डन टू अदर्स. हर एक कथोलीक क्रिस्तांव कोणाकी आमी बर्डन जावंक नजो. त्या खातीर तेसलोनिका घरांत तो सांगता, तुमी तुमचो मोग तुमी दाखयलो आमच्या थंय, तुमी आमचे मदें दाखयल्लो तो मोग आमकां वर्णूंक वचूं असाध्य. कित्याक आमच्या वावटीचो फोड मिनतेचो फोड कितें तें तुमी सुवार्थेन पळयलां आनी तुमी त्या प्रमाणे त्या सुवार्थेन जियेते आसात. त्या खातीर तो सांगता, देवाक कळनासतना अर्घ दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्थ तुमी आयकल्ल्या वेळार मनुश्याचें उतर कशें तुमी तें मानून घेवंक ना. आज हांव सुवार्थ परगट करता, फ्रँकलिनाचें उतर न्हय तें देवाचें उतर. त्या खातीर हांव देवाचो एक किरकोळ सेवाक, एक साधन मात्र. तेय सांगतात पळया, तुमी देवाचें उतर मनुश्याचें उतर तशें घेवंक ना. बगार देवाचें उतर कशें
तर तें खरेंच ताचें आनी तोच तुमच्या भावार्थ्यामध्ये आपलो वावर चलयता. देव आमचे मदें आपलो वावर चलयता. देव एक पिरगस कुटुंब चलयता. देव एक दियेसी चलयता. देव पवित्र सभा चलयता. तर आमी कितें करी जाय, त्या देवाक आमी काल्तिमान घाली जाय, त्या देवाक आमी विधेय जाय जाय, त्या देवाचें उतर आमी आयकोन नियाळून त्या प्रमाणे जिये जाय. आमचें जिवीत समर्पण जिये जाय. सेवेद्वारे त्यागाद्वारे आमी सोमयाक महिमा हाडी जाय. तर मोगाचे भाव भयणीनो, जो कोण आपणाक कालतो करता ताका देव ओर्तो करतलो. त्या कालतेपणाच्या काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक निर्मळ मौन म्हाका रोसून दी देवा. म्हजे भितर आसचे ओडपण काडून उडय देवा. म्हाका आशिर्वादीत कर देवा म्हणून हाच्या सुवार्थेच्या आदारान आमचे जिवीत सोमयाच्या मेटांनी सर्वेस्पराच्या मोगान बांदून हाडूंक जाय जाल्ली कृपा बोळ घटाई आमी आज मागून घेवया. सर्वेस्पर बापा, अग्निका कुळदारा तुका अर्घ होगळापणी वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवचें वखता आमकां हर एकल्याक आशिर्वादान भर. आमचें तें स्वार्थ, ओडपणो, अहंकार हे आमच्या मुखेलपणांत आयिल्लो गर्व, जिद्द हे सकट तुका कळीत आसा. खलते जावंक बारीस कश्ट सर्वेस्परा. जेजू आमकां तुज्या पवित्रात्म्यान भर. आमची अस्कत काय ओळखून सुवार्थेच्या अभिषेकान तूं आमकां भर. ही सुवार्थ निरर्थक जावन फाटी वचना, ताचे काम संपूर्ण करपाटी येच्या बरी तुज्यो येवजण्यो आमच्यो थंय जारी जावन दीत. तुजो वाटो आमी धरचे बरी आमची काळजां मोना तूं उगड. तुज्या वाटेन तूं आमकां चलय. आमची अस्कत काय पातकां हे सकड पाळां समेत उमटून उडय. आमच्या भितरचे पिडा सिडा, आमच्या देहाची भावना तुका कळीत आसात. ह्या संवसारांत आमी फोटींच्या ह्या संवसाराच्या मतांतल्यापणाच्या ह्या भयोत्पादक जाल्यार आमची मोतीदाच्यो आयडियोलॉजी तूं निश्क्रीय करूं शकताय. आमकां सगळींची जाणवाय तूं दी. ती जाणवाय जावन आसा पवित्रत्व आमची मोत उसवाडाय. तुज्या देण्यांनी तुज्या फळांनी हे पवित्रत्व तूं आमकां बोर. जेजू तुज्या थांव पयस आसले सगळे पोरजे फाटी हाड. तांचे वयर पवित्रत्व देव देव दी. आज हंकार असो, गर्व असो, स्वार्थ असो आत्मो डिफीट जावं दी, निष्क्रिय जावं दी. आमी आमकां मेळिल्ले मुखेलपण तुज्या मोगान सेवेन ते समर्पण विधेयपणान जिवंक जाय जाल्यार कृपा दी. 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या कापडलो जेजू तुमकां आपणूं दी. मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो जेजू तुमकां जीव दिवन दी. कुरड्याक दोळे दिल्लो जेजू तुमकां दिस्त दिवन दी. तोंड्याक सोलचे बरी केल्लो जेजू, आरिगाराक उठोवन चलयलो जेजू तुमच्या जिवितांत आसलेली आर ह्या तोटेपण घोण करून दी. मोनेपण घोण करून दी. बेरेपण घोण करून दी. कितें सकड उणेपण आसा, रक्त खाणा शिरा हाडा सोंदो तुमचे कॉन्शियस मायंड ताच्या रक्तान तो दूद नितळ कर. ताची कृपा देवन दी. ही स्वार्थ तुमकां आशिर्वादी जावन दी. Touch them, Lord, anoint them, heal them for your glory. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सोडका. सर पदवेदार देव बाप, पोत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजू शोमोगा दियेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुमी मागा. जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमच्या व्हॉट्सॅपान, फेसबुकान या ग्रुप्स आसल्यार ती शेअर करा, वांटून घेवया. देव बरें करूं. दिव्यवाणी